हेलो एवरीवन, कशें आहाय सगळीं? हांव आतां न्हू मातशें सकयल येयलोलें हिंगा एलकना घेवन हेडपा ताका न्ही आतां 12 o'clock जालें आनी ताका वता हेडपा जाय हिंगा. काल रात न्हू हिंग पावस पडून गेलें मुसता मातशें सकाळीं उठोन चोयल्या सगळें ओलें आख्खें रस्त्याचेर बीन ओलें आहलोलें. अच्छा एलकन फिनिश प्लेइंग? ओके. सो पूण मातशें पडून गेलें कितू केश को म्हाका खबर ना कितलें पडून गेलें तो कांय कोडोंक ना अशें पूण सारकें गोरमी पडटून सुबेज सामकें. आयज म्हाका पावस आतां कमी आसा म्हणटरी पावसा सँडल हाडपा उड आसलें म्हाका आतां म्हाका सँडल नाय तेच सोत्री हांवें गेलोली हाडपा गेलें त्या दिसा इतला दुसरी पाट गेलें जाल्यार न्हू तुमकां हांव दाखयतलें इतला आमी वचत आसताय थिंगा संडेचें बीन केन्ना केन्ना वयताय आमी बेश्टी त्या बेश्टी रावंड मारपाक गेल्ली मागीर म्हाका सोत्री बरी दिसोल म्हूण हांवें घेयली एक आनी हालीं आतां पावसा सँडल घेवपा उरलें चडशें वयतलें फाल्यां सकाळीं स्टेशना कडेन घेतलें पूण बऱ्यो मेळटाय आनी जाय तश्यो मेळटाय कित्याक म्हाका सुबेज ते हेल्स बीन कोंता येनाय म्हाका बेश्ट्यो वाणी घेवपा जायो डेली वेराक ते ऑल सिजन आसताय न्हू तेसल्यो सो मेळटा मागीर तुमकां हॅव अ नायस डे. आयज म्हाका एलकनागे हांव चिंततालें ताका एलकनागे बुक्स कवर करपा म्हूण मागीर देखो चोयता हांव न्हिदोंक गेलें म्हणटरी टायरिंग यार म्हाका सकयल हेडपा वयला आनी 7th फ्लोराचेर सान चलूय नाट म्हाका आतां चोय कितें करून तो आपण धांवता इट्स नॉट इजी यार टू क्लाइंब 7 floors. One side ready, no? Yeah. We are ready for the reins. Then we can pull it this way. When we don't want it, we can pull it this way. Oh, evening snack mangela shawarma khaylam त्या दिसा. So हे न्हू आतां next day, next morning आनी त्या भयणी सांगलो हांवें यो म्हणून आयचो म्हणून चोयता म्हणटालें पावता की ना खबर ना म्हाका. सो हांवें एक न्हू कांदो घेयलोलो आनी तो मातशें बारीक कातलोलो एक कांदो एक टोमाटा न्हू हांव बी काडटा कित्याक ती सगळीच पिकलो आहलोली न्हू ताका लागून सो एक टोमाट यूज केला हांवें आनी थोडीशी ग्रीन कोरिएंडर पुदिना आनी थोडेशे गार्लीक क्लोव्स आनी 1 inch जिंजर. सो हे ड्राय मसाल्यान न्हू हांवें थोडेशें क्यूमन इल्लोसो हल्दी पावडर घेयला थोडेशे क्लोव्स घेयले आनी थोडीशी कोथमीर घेयला ड्राय कोरिएंडर आनी सिनेमन स्टीक घेयला आनी तितून हांवें थोडीशी बडीशाप घायल्या बडीशाप सुबेज घालपाची पडना हांवें 1/2 टीस्पूनाकीन उणी घायल्या बेश्टो पिंच घायला मातशें तेजे टेस्ट बरो येता आनी क्लोव्स सांगलें तुमकां न्हू आनी हें सगळें न्हू बाराबर हांडपाचें आनी हांडटा आसतना हांवें तितून 1.5 teaspoon कर्ड घेयला
सो कडाचेर न्हू हांवें बाराबो हांडटा आसतना गायला नाजाल्यार कड रांदता आसतना गायले जाल्यार चडशी फुट्टा सुबेज बॉयल जाता आसतना गायले जाल्यार ताका लागून हांवें पयलीं हांडपा गायल्या आनी हांडपा गायले न्हू तेजे बरो पेस्ट जायना ताका लागून आनी हांव मिरसांग सदां कातून आनी इवन जिंजर पासून हांव बारीक पीस करून घालता नाजाल्यार हांडपा बरो जाता बेगीन जाता ताका लागून सो एज एक हांवें पेस्ट करून रेडी केला कढाई न्हू मातशें गरम कढाई गरम जालें म्हणटरी हांवें हितून 1.5 स्पून मस्टर्ड ऑयल केला हांव तुमकां सांगिल्लें न्हू जायत पाटी चडशें हांव नॉन वेजा मस्टर्ड ऑयल यूज करता तें मस्टर्ड ऑयला टेस्ट बरो येता ताका आनी तितून इल्लीशी कढीपत्ता घायल्या आनी कांदो घालून मागीर बरो भाजिला कांदो कांदो मातशें भाजिल्लो उपरांत न्हू हांवें तितून एक 1 इंचाची सिनेमन स्टीक घायल्या आनी 4 इलायची घायले आनी एक बे लीफ घायला आनी मातशें भाजिला टोमाट एड करचे आदी ती बरो भाजिल्लो म्हणटरी न्हू हांवें तितून एक टोमाट एड केला आनी तें मातशें फ्राय केलां तितून तें बरें फ्राय जाले उपरांत न्हू मागीर हो बटाटो कंप्लिटली ऑप्शनल तुमकां जाय जाल्यार घालपाक नाजाल्यार घालनाका म्हाका आतां बेश्टो उगडास येयलो म्हूण हांवें एक काडटलो आतां तें टोमाट जालें म्हणटरी न्हू हांवें हितून चिकन घायलां आनी मातशें तशें करून तळशिलां अशें करून तें टोमाट आनी पियावा बारबर न्हू मातशें भाजिलां तें भाजल्यार न्हू बऱ्या पडटा मातशें कोटींग जावपा जाय वयल्यान वायट तें वयल्यान वायट जालें म्हणटरी न्हू पडटा आपशी वायट भाजलो म्हूण पडटा आनी मागीर तितून हांवें तो बटाट घायला तो बटाट बरो मिक्स जालो बटाट आनी चिकन मिक्स जालें न्हू तेजे उपरांत मागीर तुमच्यान तें ग्रीन मसालो केलो आहा न्हू तें एड करपा आतां तुमकां टेस्ट मातशें जाय जाल्यार न्हू तुमच्यान एक हिंगा हाफ लायमूय जाय जाल्यार यूज करपा जाता पूण ताका ऑलरेडी तें दही आहा न्हू सो तें तितून गरज ना दिना आनी मागीर तुमकां ग्रेवी तुमकां जाय ते भशेन एडजस्ट करपा जाता तुमकां जाय तितून उदक घाल सो बरें मिक्स करपाचें आनी मागीर बॉयल करपाचें मातशें शिजोवपा जाय आनी म्हाका दिसता हें 10 to 15 मिनट्सान चिकन रेडी जाता मग एक सायडीन चिकन जाता म्हणल्यार न्हू मग हांवें म्हणल्यार चिकना बराबर पुलाव केला बरें म्हणलें ताका लागून हांव एक कॅरट ग्रेट करतालें आनी पुलावान हांवें कॅरट आनी कॉर्न घायलोले स्वीट कॉर्न सो अशें करून हांव केन्ना केन्ना करता वेजिटेबल्स घालून कित्याक आमी स्पेशली सुबेज वेजिटेबल खावपा वचनाय पूण अशें करून पुलावां घायले जाल्यार न्हू सगळीं बराबर वयताय सो हिंगा हांवें मातशें एक कॅरट ग्रेट केला आनी म्हाका हिंगा हेल्थ विचारपा येयला कितें करता म्हूण ताका वेजिटेबल म्हणल्यार खावपा नाकाय पूण सो अशें करून मगे हाफ एन आवरा मोदन चिकनूय जालें आनी पुलावूय जालो पुलाव एक पाट फोंड मान घायले म्हणटरी आख्खी शिजोत मागीर 10 मिनटांनी सो येते आम तुमकां दिसती पडे न्हू ते आम काल आमी मलाडसान हाडलोले राती कोडे ते आमकां न्हू तेणें 350 रुपीजान दिले डझन म्हणल्यार बरें आहलें सगळें आमकां कट केलें तितलें बरें आहलें अशें म्हगे भाशेन आतां आमगे जेवण बीन जालां
आमी जेवण हातून चोयलो न्हू हांवें कितें केलें तें चिकन आनी पुलाव केलोलो इल्लोसो सदां शीत कोडी बीन हांवें वाज येता न्हू केन्ना केन्ना चेंज करपा जाय सो हांव एक्चुली मुगे व्हडले भयणी आयज म्हणलोलें यो गो म्हूण तेका लागून हांवें दिसलें चिकन केलोलें तें म्हणटालें सांग दिसा ट्राय कोत म्हूण म्हणल्यार चोया येत जाल्यार तें येयल्यार मातशें बरें चोत अशें टायम पास जाता मातशें नाजाल्यार बेजार येता सो तुमगे कितें रांदिला दिसो तुमगे सिकू बॉय दाखयता तें सिकू बॉय ते फ्लावरां न्हू ते मामीन केलो तेका ती जानेवारी बॉम्बे येयलो न्हू तेणी तेदों केलो तें आनी आनीकूय फूल केलो हांवें तें दाखयता तुमकां मामीन ही फ्लावर्स दिसती पोटाय न्हू ती मामीन केलोली म्हाका सोता ती एलकनागे बड्डे आयिल्लो तेदों केलो म्हूण तेन सो ते बरें आर्ट आहा तें फूल कोरपाचें नेक्स्ट टायम न्हू गोंया वयता तेदों हांव तुमकां दाखयतोलें तें जायत केलो हांवें घरा कोडे गोंया हे पाट एक्चुली हांव ते एक विडियो काडपा येसोल्लें ही फ्लावर्स दिसती पोटाय न्हू ती मामीन केलोली म्हाका सोता ती एलकनागे बड्डे आयिल्लो तेदों केलो म्हूण तेन सो ते बरें आर्ट आहा तें फूल कोरपाचें नेक्स्ट टायम न्हू गोंया वयता तेदों हांव तुमकां दाखयतोलें तें जायत केलो हांवें घरा कोडे गोंया हे पाट एक्चुली हांव ते एक विडियो काडपा येसोल्लें मुगे शिकोवपाचें कितलो क्यूट सामको जायत मिस कोत्ता तेका हांव मुगे सारको मुगे फर्स्ट बेबी म्हणटाय न्ही ते भाशेन आनी तो मुगे लायफां येयलो न्हू केदोणो जे टायमार हांव इतलें सॅड आसतालें तेन्ना म्हाका जायतें हेल्प केलां मुगे त्या टायमार कोण आसना त्या टायमार हेल्परूय आसना त्या टायमार तो म्हजे बोगले आहलोलो आनी तेणें म्हाका इतुलें हें केलां न्हू इतुलें म्हणजे म्हणटाय न्हू केन्ना तूं सॅड आसोता सॅडनसा तेका चोयल म्हणटरी इतलें हॅपिनस जातालें आजून पासून हांव तेगे मिस कोत्ता तेका एवरी कॉर्नर तो दिश्टी पडटालो हिंग बसलो आसतालो थिंग बसलो आसतालो सगलो वोगोत एक दिसा तुमकां हांव तेंको न्हू पिक्चर शेअर मोको फोटोग्राफ शेअर कोत्तोलें जायते तेका आमी 2011 हाडलोलो ते सेम इयर मुगे डॅडी पास्ट अवे न्हू दॅट टायम द सेम इयर तेका आमी ऑगस्टा हाडलोलो आनी तो 45 डेज आहलोलो आनी तेगे स्टोरी सांगपा म्हणल्यार न्हू म्हाका एक्चुली लायक नाहलोलें सो म्हणजे हांव तेका सांगतालें मुगे माय हजबंड ही वॉन्टेड ऑलवेज टू गेट तेका हांवें म्हणलेलें सोद्दां आमकां नाका कित्याक हिंग फ्लॅटान बीन मातशें डिफिकल्ट न्हू दवरपाक आनी गोंय बीन बोरें दवरपा तेंकां कित्याक गोंय व्हडलीं घरां आसताय आनी जायत जागा आसोता भायल्यान बीन जायत जागा आसोता पूण तेका हाडपा जाय आहलोलें आनी तेन्ना न्हू म्हाका एक दिसा सांगनासतना हाडलें सडनली म्हणलो तेणें हाड म्हूण पूण हांवें तेका नाका म्हणलोलें पूण तेणें हाडलें आनी हांवें न्हू तेका सेम इवनींग ऑगस्ट म्हाका सुद्दां ऑगस्ट 30th ऑगस्टार तेका हाडलोलो 2011 आनी हांवें तेका म्हणलोलें आमकां सो हांव न्हू तुमकां तेजे थोडेशे मुको विडियोज आनी फोटोग्राफ्स आहाय ते हांव तुमकां शेअर कोत्ता तेजे जस्ट अ मेमरी तो आमचे भोगले 10.5 years आहलोलो ती मेमरी हांव तुमकां शेअर कोत्ता सो आतां मुगे विडियो एंड कोत्ता आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक मुगे विडियो चोयताय न्हू अगेन वन्स अगेन थँक्यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बाय